पाळी आणि कोठंबी म्हणजे गोयच्या मायनिंगाचो उगम। गोंयांतलो पयलो मायनिंग प्लांट सुरू जाल्लो तो पाळी ह्या गांवांत। पाळये आणि कोठंबी ह्या गांवांनी एक भोंवडी मारल्यार आपोआप थंयचे परिस्थितीचो अदमास येता। एका तेंपार मायनिंग मशिनरी आनी ट्रकाच्या आवाजान दीस रात गजबजपी हो वाठार आज थंड, बेकार, कळमेल्ल्या ट्रकांच्यो वता वता थंय राशी। हे चित्र सगळें कितें तें सांगता। मायनिंग बंदी उपरांत पाळये कोठंबी कितें जाल्या ते हो थळावो मायनिंग डिपेंडंट उपसरपंच महेश गांव विस्तारान सांगता। पाळयेची परिस्थिती अशी आसा, पाळये सगळे लोक आमचो पुर्वजां पासून धंदो सगळ्यान पयलीं पाळये मायन चालू आसता। 1953 चौगुलेची मायन चालू जाल्ली। चडशे लोक गाडयांचेर अवलंबून आसा। पाळी पंचायतीक डिझल सोंपल्यान वखदो येता, आतां वखदोय सुद्दां येना सरकाराचो। त्या खातीर पंचायत चलोवची की हें जाल्या, कितें जाल्या त्रास जाता। त्या खातीर पाळयेची अत्यंत बिकट परिस्थिती आसा, कित्याक पाळये चडशी मायनिंग म्हणटा पाळयेन आसा। त्या कारणान ते आमकां उदक हे बसी बी सगळ्यो सप्लाय करताले। पण आतां तेंचे कामगारूय काडले, ते म्हणटा आपल्या कडेन लीज ना आनी बसी आनी जीपी आनी उदक टँकर दिवं कश्यो म्हणटा। त्या खातीर सरकारान म्हाजी विनंती आसा, बेगीनच्या बेगीन मायनिंग चालू जावपाक जाय। जो युवा वर्ग हें पडला, बेकार पडला, तो व्यसनाधीन जावन आपलो संवसार उद्ध्वस्त करपाचो यत्न आनी बाकीचे स्थायीक जाल्ले लोक आसा तेंच्या कडेन जमनी ना। ह्या सिजनान म्हणटा ते सप्टेंबर ऑक्टोबरान मायनी चालू जावन पुर्वरत आमच्यो गाडयो चलपाक जाय। जेन्ना 2012 मायनी बंद जाले, तेच्या उपरांत परत थोड्या दिसान चालू केले, तेन्ना लोकांनी आपल्या बायलाचे दागिने किंवा दुसऱ्या बँकांसून लोन घेवन परत सारके करून परत ते आनी रिणांत पडले आनी अकस्मात बंद जाल्ल्या कारणान कितें जालें ते आनी नुकसानीन जालें। तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करता, ही ओगीच ही मायन बंद जाल्या ही कोर्टाच्या डिसिजनामुळे, तेन्ना अश्यो मिटिंग्यो किंवा बोवाळ घालून कांयच फायदो जावचो ना। तेन्ना गोंयांतले कांय जे कायदे पंडीत तज्ञ आसा, दिल्लींतले जे तज्ञ आसा, तांकां एकत्र घेवन बसवून मायन ओनर हे सगळ्यांनी एकत्र येवन हो चर्चेच्या माध्यमातून हो विशय सोडोवपाक जाय। हेचेर राजकारण करूं नाका, कारण हेचेर बारीक बारीक मनीस हेचेर अवलंबून आसा। एका टायमार दिसाक 250 रायस प्लेटी खपताल्यो। आयज मायनिंग बंदी उपरांत 2 प्लेटी सुद्दां वचून कुस्तार। फाटलीं 3 दशकां ही खानावळ चलोवपी विठ्ठल देविदास म्हणटा। चालू असल्याने व्यवसाय आमचो असो 11:30 स्टार्ट जाताले आमी दिवपाक। ड्रायव्हर जावं अशे मायनिंगांतले मेकानीक अशे तेंचे बेगीन शिफ्ट आसता चालू तेन्ना बेगीन जेवन वचपाचें म्हण तेंचे 11:30 स्टार्ट जाताले। ते जवळ जवळ 4:30 बसून जेयताले आनी आमकां 4:30 तरी आमकां जेवण आमच्या पोटान वयतालें। आनी आतां मायनिंग हें बंद जालें आनी आमी इतल्या त्रासान पडल्या, सामकी परिस्थिती बिकट जाल्या। तेन्ना भरपूर गिरायक आसतालें। जेन्ना मायनिंग चालू आसलें ना तेन्ना 250-300 अशे प्लेटी वयताल्यो। आयज मायनिंग बंद जाल्या उपरांत आतां 2 प्लेटी वचना अशी इतली परिस्थिती। मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाचे माळेंत आयचो हो रिपोर्ट पाळी कोठंबी मायनिंग बेल्टांतल्या परिस्थितीचेर। फुडली भोंवडी कोडले आनी धार बांदोड्या।